प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची तिसरी चीट 31 ते 35 पर्यंत 31 to 35. आनी पयलें आमी आतां देवाचें उतर आयकोया. जेजूची आवय आनी ताचे भाव पावून सोरले आनी भायर रावन ताणें ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसलो आनी पळय, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर आसात आनी तुका सोदतात असो ताका निरोप दिलो. म्हजी आवय आनी म्हजे भाव कोण अशें ताणें विचारलें आनी आपणा भोंवती बसलेल्यांचेर नदर भोंवडावन, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव, देवाची खुशी करतात, तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय, अशें ताणें म्हणलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान कितें घडटा? जेजू देवाचें उतर परगट करता आनी खूब लोक आसता थंयसर. आनी त्या वेळार जेजूची आवय मोरी, ताचे भाव, ताची भयणी सगळे येतात ताका मेळपाक. आनी कोण ताका सांगता, बाबा जेजू, तुजी आवय आयल्या, तुजे भाव आयल्या, तुजी फामील आयल्या तुका मेळपाक. आनी जेजू कितें म्हणटा, मातशें रावात, आतां म्हजी फामील आयल्या, कितले दीस आतां, कितले म्हयने, कितले सुमान हांव तुमचे कडेन उलयतां, आतां म्हजी फामील आयल्या, मातसो हें देवाचें उतर जें परगट करता तें बंद करता, तुमी मातशी च्या पियात आनी हांव म्हजी आवयक मेळता, म्हज्या भावाक मेळता. हें घडटा काय? ना भाव भयणीनो. जेजू कितें म्हणटा तांकां, म्हजी आवय कोण, म्हजो भाव कोण? तो म्हणटा, जो देवाची खोशी कोत्ता, जो देवाची खोशी कोत्ता, तीच म्हजी तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान जेन्ना ह्या संवसारान येता, आमकां आवय आसता. आमच्या आवयच्या कुस्त्यान आमी 9 म्हयने रावता. तेजे उपरांत आमी जल्मता ह्या संवसारान. आमचो बापूय आसता आनी आमकां आमची पाय माय आसता, आमचे भाव भयणां आसतात आनी आमी एके फॅमिलीन रावता. पूण आयज जेजू कितें सांगता आमकां, आमी ताज्या फॅमिलीन भितर सरपाक, आमी देवाच्या फॅमिलीन भितर सरपाक, आमी जेजूचो भाव, जेजूची भयण, जेजूची आवय जावचे खातीर आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाची खोशी करूंक जाय. भाव भयणीनो, देवाची खोशी कितें? आमी म्हणटा, देवा खोशी आसा जाल्यार तो म्हाका बरो करतलो. देवा खोशी जाता जाल्यार म्हाका म्हज्या भुरग्याक एक बरी बायल मेळटली, बरो घोव मेळटलो. देवाची खोशी जाल्यार म्हाका म्हज्या पुताक एक बरी शिर्वीस मेळटली गाल्फान वा भायर वचपाक. देवाची खोशी जाल्यार अहें आमी म्हणीत रावता. भाव भयणीनो, देवाची खोशी कितें? आतां समजा कोण बरो ना, देवाचें उतर म्हणटा की ताज्या गायांनी आमची पिकोवणी जाली. ताज्या गायांनी पयलीची चीट पेद्रूची दुसरो चॅप्टर वड 24 त्या वडीन म्हणटा, जेजूच्या गायांनी आमची पिकोवणी जाली, जावपाची ना, जाली. देवाची खोशी जावन आसा आमकां पिकोवणी मेळपाक. देवाची खोशी जावन आसा जेन्ना कोण सीक आसा, कोण दुयेंत आसा, कोणाक पिडा आसा, तांकां बरें जावपाक. आनी कित्याक? जेजून खुर्सार सगळें घेतलें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून मरच्या आदी खुर्सार ताणें कितें म्हणलें, सगळें बाबा संपारलें. जें करूंक जायलें, आमकां जें फावो जावंक जायलें तें जेजून सगळें घडोवन हाडलें, संपारलें तें. आनी भाव भयणीनो, जें देवाच्या उतरांत बरयलां तें जावन आसा देवाची खोशी. देवाची खोशी आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. पूण आमी आजुनूय देवाचें उतर नको देखून आमी सदांच मागणी करता, तुजी खोशी जाल्यार बापा, तुजी खोशी जाल्यार जेजू, हें जातलें तें जातलें. भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर नको जाल्यार आमी खंय देवाची खोशी करतले? आमी खंय देवाची खोशी पाळपाक फुडें सरतले? आनी खंय आमी जेजूची भाव भयणां जातलीं, जेजूची माय जातलीं? आमी फकत म्हणटा, मोरये देवाची माय, आमची माय. पूण जेजू आमकां आमची माय कोत्ता जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा.
जेजू आमकां आमकां भाव म्हणटा, आमकां भयण म्हणटा, जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, ताजी खोशी कोत्ता. भाव भयणीनो, आमी कितलें देवस्पण कोत्ता, कितलें मागणें कोत्ता, हें कोत्ता तें कोत्ता, पूण आमी देवाची खोशी कोत्ता जायत. खरेंच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जायत. देवाचें उतर आमी जिवितान आमच्या पाळटा जायत. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान कोत्ता, हें उतर आमी शिकता, हें उतर आयकोता, आनी जें आयकोता फकत आयकोना पूण कोत्ता, तेन्नाच की आमी देवाची खोशी कोत्ता. आमी देवाच्या फामिलीन भितर सरता, आमी भाव भयणां जाता, आमी जेजूची माय जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, चड आमी देवस्पणान वचपाची गरज ना. आमकां फकत जाय भावार दवरपाक जेजूच्या उतराचेर, तें उतर आमी पाळपाक. कित्याक खूब देवस्पणां केल्या उपरांत आमी देवाची खोशी करना. पूण जेन्ना देवाचें उतर पाळटा, कोत्ता तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, तेन्नाच की आमी देवाची खोशी कोत्ता. आमी जेजूक दाखयता, आमच्या सुर्गीच्या बाबाक दाखयता की खरेंच आमी ताच्या फामिलीची भुरगीं म्हणून, खरेंच आमी जेजूची भाव भयणां म्हणून, जेजूची माय, जेजूची बाय, जेजूचे फामिलीन आहात. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोता, आमी हो थाराय घेवया की आमी खरेंच देवाचें उतर शिकतले आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलयतले. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.